कला संस्कृती संचालनालया वतीन आयोजित जावपी लोकोत्सव 2023 या महोत्सवाचे उक्तावण 30 जानेवारी दिसा राजस्थानच्या राज्यपाला हस्तुकी जातले। हो महोत्सव 8 फेब्रुवारी मेरेन चलतलो अशी माहिती कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन दिली। लोकोत्सवाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। ह्या वर्साच्या लोकोत्सवात 620 स्टॉलां आसतली। तेच प्रमाण गोंय तशेंच हेर वेगवेगळ्या राज्यांच्या जेवणा खाणांच्या स्टॉलांचो आस्पाव आसतलो अशें गोविंदान ह्या वेळार कळीत केलें। आज लोकोत्सव 2023 कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाचो एक प्रतिष्ठेचो असो महोत्सव। तो महोत्सव येता ते 30 तारखेक बरोबर 6:30 वरांचेर आदरणीय आमच्या राजस्थानचे गव्हर्नर आणि आमचे लाडके मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोदजी सावंत यांचे हस्तुकी उद्घाटन सोहळो जातलो। ह्या लोकोत्सवा भितर वट्ट 620 अशे स्टॉल्स, तातूंत भितर हँडलूम्स आसतले, तातूंत भितर हँडीक्राफ्ट्स आसतले, तातूंत भितर वेगळे वेगळे जे आमचे घरगुती लागणारे जे आयटम्स जे आसात हे सगळे, किंवा जिवनाक भितर आमकां काही गोष्टी जे आमकां गोष्टी लागतात, वस्तू लागतात, त्या संदर्भांचो हांगासर एक प्रदर्शन। त्याच प्रमाणे फूड स्टॉल्स आसतले, गोंयचे टेस्टी फूड किंवा वेगळे वेगळे राज्याचे कुझाईन होय आसतलो। आणि आज म्हजी ही एक विजीट जी आसा ती एकंदरीत काम कशें चल्लें आसात, आमी त्या टायमा भितर आमचे पूर्ण जातले का ना जातले हेजे खातीर एक आमी सायट इन्स्पेक्शन घेवपा खातीर हांगा आयिल्लो आसात। ताजे क्लिनलीनेस, टोटल हायजीन पद्दतीन, बाकीचे सगळे काही गोष्टी, त्याची स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, ह्या सगळ्या दृष्टिकोनांतल्यान आज हो एक विजीट हांवें आज केल्ली आसा। तुमचे सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान सबंत गोंयकारां खातीर हांव आतांच अपील करता, आव्हान करता, 30 तारीख ते 8 तारीख फेब्रुवारीच्या पर्यंत तुमी डायरी नोट करून दवरची।